नमस्कार. गोंयकारपण ह्या शब्दाक वेगळीवेगळी तासां आसात आनी इतली वर्सां हो शब्द आमच्या सतत कानार पडत आसा. तुमी जाण आसतले जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं ओपिनियन पोलाक आनी ह्या ओपिनियन पोलाक तर गोंयकारपण हो विशय परतो परतो आमच्या कानार आदळिल्लो. ताजे नंतरय आमचो समाज आमची भाशा अशा वेगवेगळ्या प्रश्ना संदर्भात आमी जेन्ना चर्चा करतात तेन्ना गोंयकारपणाचेर परत तो हॅमर करीत आसतात आमी शब्द. आनी आतां तर ताका एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन आयलां. म्हणजे गोंयकारपण अशें म्हणून राजकीय जे पळय आमचे फुडारी आहात ते सतत धोल वाजयत आसतात. हें गोंयकारपण म्हळ्यार कितें? हें गोंयकारपणान समाज कितलो येता, वेगवेगळे आमचे पळय जे समाज आहात ते कितले येतात, आमची भाशा, आमची संस्कृती, आमचें समाजकारण, सोसायटी, ह्या सगळ्या विशयांचो आवाड घेवपी गोंयकारपण ह्या संदर्भात एक नवें पुस्तक आतां आयलां. गोवन-नेस अनबाउंड एक्सप्लोरिंग डिकॉलोनियल एबंडन्स. आनी ताजे लेखक आज म्हजे बरोबर आहात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे बरोबर आसात फादर विक्टर फेर्राव. फादर, नमस्कार. तुवें हें पुस्तक बरोवन एक गोंयकाराकय एक दोळे उक्ते करपाची एक संद दिल्या. सो म्हाका ह्या पुस्तका संदर्भात तुजे कडेन उलोवपाचें आसा. सो हें जें पळय कितें आहा गोवन-नेस अनबाउंड हाजो मातसो तूं व्याख्या करशी. हें कितें? गोवन-नेस हें उतर हय ताचो कोंकणींतल्यान अर्थ गोंयकारपण. आं आतां गोंयकारपण एका ओडीन आमच्यान सांगूंक जायना कितें तें, हय सोंपोवंक जायना, हय एका उतरान जायना, ओडीन जायना. तातूंत जायतो आमचो इतिहास आसा, आमचे एस्पिरेशन्स आहा, आमचें दूख आहा, आमचें सगळें जिवीत आटापता. वा. हें गोंयकारपण. आनी ह्या पासत अनबाउंड इज अ ब्युटिफूल वर्ड. हय In fact, bound means closed. येस. Unbound is something that is unclosed. हो. These enclosed. गोंयकारपणाची व्याख्या व्हड सगळे आवाट वेगेन घेवपी. गोंयकारपण एक सारकी येदे व्हडली सुर्या भशेन ताची किरणां सगळ्या फातरतात. So, असलें हें आमचें गोंयकारपण आमकां गोंयकार करता आनी आमचें गोंय करता. गोंय तर दुसऱ्यांक आनी कितें जायत. बरोबर. कोण भायले येतात ते न्हय गोंयकार जातात, ते आमचेच भाव. पूण ते गोंया कडेन ते सोयरीगतीन वावर जियेना. सारकें. आमची गोंयकारांची सोयरीगत गोंया कडेन आनी गोंय आमचे कडेन. हें गोंयकार सांगाता, गोंय घडटा आनी गोंयकारपण घडटा. सो मागीर ताजे फुडली वळ तूं दिल्या एक्सप्लोरिंग डिकॉलोनियल एबंडन्स. हें गोंयकारपण खरें म्हणल्यार एक वेगळेपण आहा. हय I was trying to study Goan-ness in the light of decolonial studies. म्हणजे जेन्ना गोंयकारांचेरूय जो पुर्तुगेजान शेक चलयलो, देर वॉज ऑल्सो कॉलनायझेशन ऑन गोवा अँड गोवन्स फॉर 450 years. आमी संवसारांत सगळ्यान चड वर्सां कॉलनायज्ड जाल्ली लोक सारकें. आनी अशें आसतना लेट्स लूक एट वॉट वी हॅव अचिव्ड अंडर कॉलनायझेशन. हय आमचें डिकॉलोनियल चिंतप is not about, returning to some pristine past. जे प्युरिटी, प्युअर आमचें कितें प्री पोर्चुगीज गोंयकारपण आसलें, आमचें कितें तरी आसलें, नासलें न्हू. सारकें. पूण जेन्ना कॉलनायझर येयलो आनी कॉलनायझेशन सुरू जालें आनी तेन्ना डिकॉलोनियल स्टडीज संवसारभर आनी आमचे भारतीय आहा, होमी बाबा पोस्ट कॉलोनियल थिंकर म्हणटा ताका आमी, मुंबयकार पूण शिकयता अमेरिकान. आनी हो मनीस आमकां आनी दुसरे आहा जायते अशे वॉट हॅज हॅपन्ड टू अस आफ्टर कॉलनायझेशन एंड विथ कॉलनायझेशन असो अभ्यास जाता. आनी हो अभ्यास करतना म्हाका दिसलें होमी बाबा म्हाका मातशें कितें तरी लागीं हाडटा. मायमिसीस मायमिसीस म्हणजे इमिटेशन. होमी बाबा कितें म्हणटा, मायमिसीस इज रेजिस्टन्स. हांव तुज्या भाशेन न्हेसता जाल्यार हांव तुका रेजिस्ट करूंक न्हेसता, तुज्या भाशेन जावंक न्हय. आय कॅन इमिटेट यू टू बिकम अनदर यू एंड अदर देन यू, टू बीट यू एट युअर गेम. आनी ताका आमी मायमिसीस म्हणटा, मिमिक्री उतर येता. मायमिसीस करता आमी थोडें पोर्तुगेजाचें घेतलें, थोडें सोडलें, थोडें आमकां जाय तितलेंच घेतलें आनी इट वॉज ऑल दॅट वी डिसायडेड. ओके. इट वॉज नॉट. सो तूं अशें म्हणना की पोर्तुगीज आयले, ताणें आमकां कॉलनायज केलें
ताजो पगडो आमच्या तकलेर पडलो आनी तातूंतल्यान गोंयकारपण घडलें अशें तूं म्हणना. गोंयकारपण तांतल्यान घडोवन येयलें गोंयकाराचे एजन्सीन. ओके, सो आमकां जाय तशें आमी घडयलें, तांकां जाय तशें घडयलें. वी रिपर्पज्ड वॉट हॅपन्ड अंडर कॉलनायझेशन. ओके, कॉलनायझेशनान तांणी आपलो नेट मारलो, आपलो फोर्स मारलो, जाय तें केलें, कन्वर्शन केलें, कोंकणीचेर अत्याचार केले आनी जायत्यो वस्तू घडल्यो अंडर कॉलनायझेशन. यस, बट आमी गोंयकारांनी ताका एक पर्पज नवो दिलो, नवें दिशा दिलें. ओके, वॉट एवर हॅपन्स टू अस, वी नेवर वर विक्टिम्स. नायस, नायस. We have not thought that we have lost something in the past. ओके, We created गोंयकारपण. ओके, आनी हें गोंयकारपण जल्मलें, निर्माण आयलें, it became under colonial conditions. ओके, And that's why something beautiful about Goans. ओके, गोंयकारपण जे decoloniality आहा, जी decoloniality म्हणजे resisting colonization हय, आहा, that is different from many communities and thinking in the world, scholarship. ओ, Even Argentinian scholar आमचो वॉल्टर मिग्नोलो जो आमकां चड लागीं जाता, कित्याक यू नो आर थॉट प्रोसेसीस आर लुझोफोनियन, नॉट एंग्लो सॅक्सॉनिक और इंग्लिश और फ्रेंच और जर्मन. आमचे चिंतप पूण तूं लुसोफोनिया म्हणटा तेन्ना पुर्तुगीज कल्चराचो भाग जाता. कल्चराचो भाग येयला, हय, तो घेता हांव. ओके, कित्याक घेता, म्हाका ताचेर म्हजेर प्रभाव जाला आनी म्हजें गोंयकारपण तातूंतल्यानूय मातशें दिश्टी पडलां ओके, आनी गोंयकारपण वाडलें. आनी ह्या खातीर तो स्कॉलर म्हजें गोंयकारपण समजूंक मातसो आदार जाता. तसले ब्राझीलचे स्कॉलर आहाय आनी कोण आहाय. ओके, ओके, वॉट वी हॅव डन, दोज हू हॅव स्टडीड, वी हॅव सीन इंडिया ओनली थ्रू द आयज ऑफ द ब्रिटीश. We have seen India through the eyes of some maybe other Europeans. Correct. But it's important to see them through South American thinkers. आणि South American thinkers आमकां दुसरेंच कितें चित्र दिता. आतां डिकोलोनियल उतर तांचे, ओके, आमचे ब्रिटीश आनी आमचे पोस्ट कोलोनियल. करेक्ट, सो वी आर ऑल पोस्ट कोलोनियल पीपल. यस, आतां पोस्ट कोलोनियल पीपल हॅव डिकोलोनियल लायफ. आमचें जिवीत डिकोलोनियल कशें जालें? आमकां एजन्सी आहा, वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री. आमी गोंयकार हॅव नॉट बीन ऑब्जेक्ट्स. ओके, तूं म्हाका सांग, तूं जेन्ना ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री म्हणटा तेन्ना तूं इन्क्विजिशनाक खंय दवरता? तेंय हांव हाडटा. सी, गोंयकार ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्क्विजिशन म्हळ्यार हांव कशें म्हणटा, आज जो पळय कॅथलीक घडला, इज कॅथलीक ए बाय प्रोडक्ट ऑफ इन्क्विजिशन? नॉट नेसेसरली सो. ओके, See, Inquisition only, once you become Catholic, only Inquisition comes into play. करेक्ट, त्याच्या पयलीं Inquisition has no jurisdiction. करेक्ट. डायरेक्टली तूं ताचो कायदो वाच आनी सो ताचो कायदो आमच्या कोंकणी भावांचेर आनी हिंदू तांकां लागलो ना. भावांचेर लागोंक ना. तो किरिस्तांव तांकां सारके ह्या भुमी कडल्यान तोडपाक ताणें इन्क्विजिशन हाडलो. भुमी कडेन तोडपाकशें हांव नको, तेणी कायदे हाडल्यात, ते थोडे हांवें अभ्यास केल्या. ते कायदे अशे की थोड्यो वस्तू आमी परते वयताले आमच्या पास्ट देवाशी, परते येताले तेन्ना आमचे पुर्वज, तांकां आडोवपाक ते तशें केलें. सारकें. सो दे डीड नॉट, यू नो, वॉट आय से, आवर फेलोज कुड नॉट रेजिस्ट इन्क्विजिशन टू अ लार्ज level. And yet there was resistance. कित्याक हांव म्हणटा, सी, वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ पास्ट. करेक्ट, कोणूच ऑब्जेक्ट ऑफ पास्ट जायना. म्हाका देखून एक पावटी राग बरें दिसना, राग वचून फोर्स्ड कन्वर्शन जालें आनी कितें जालें अशें उलोवपी. अरे, आमची एजन्सी, आमचो फ्रिडम तुमी वता. वी वॉज आमचे इतले जाणटे क्रिस्तांव जाले, तांकां अक्कल ना, तांकां तकली ना, तांकां हाडले क्रिस्तांव केले, अशें ना तें. ओके, There was also an agency. Correct. And that's why I want to see the agency differently. Agency जेन्ना हांव तुज्या भाशेन जाता जाल्यार हांव तुज्या सारको न्हय. There is many scholars now, I am other of the same जायना. I am other of the other. I am other of the same म्हणजे कितें, एक चेडूं कालसांव घालता. But she wants to be the other of the same man. But I, as Christian or whoever गोंयकार, with colonization, क्रिस्तांव एगडो न्हू गोंयकारा मदें, पूण क्रिस्तांवपणूय never became same.
दो नेस्पा आर्टीन सेम आनी कितें जायते सेम म्युजीक आर्टीन सेम आर्किटेक्चर सेम बरोबर it actually not same in my thought process. ओके There is this difference there. ओके Portuguese will never say we are Portuguese. पूण म्हाका एक सांग पोर्तुगीज इन्फ्लुएन्सान गोंयचो मनीस कॅथलीक जालो ताणें आपली भाशाय सोडली ताणें तांकां जाय तशी भाशा घेतली हें तूं कशें पळयता No, I don't accept this statement that तांकां जाय तशी भाशा घेतली घेतली. See, the point is कोंकणी evolves. हय कोंकणी भास काळा आनी थळा प्रमाणे बदलल्या. हय तूं कोंकणी मुंगळूर वचून आयक. जायते फावटी म्हाका दिसता आमची आदली 16-17 सेंचुरी कोंकणी उदी करून शाश्टी तूं आनी हांव आमी कशें म्हणून चेडूं हें उतर आसतालें चलो न्हू वचो न्हू येता म्हणलें उतर आसतालें हय हें आमी काण उडयलें आमचे कोंकणी तूं आदीं चोय थॉमस स्टिफनान बरयल्ली मेळटा खूब मेळटा वी एंडेड आवर words with an enhancing word. बेंगलुरू म्हणत कन्नडा it enhances. करेक्ट आता तें उतर पडलें आमच्या काळार ना मेंगलोर गेलो काडू न्हू घे न्हू ते म्हणटाय अजून हय तेंको आहा एसो सारकें आमको गेलो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल with time and place language evolves. आणि language evolves, Goan-ness evolves. We are not frozen in time. आमकां कोणूय फ्रिजीन दवरूंक ना. वी लिव विथ एजन्सी म्हणटच जरी तर हांव एजंट ऑफ माय डेस्टनी गोंयकारपण हांवें घडलेलें म्हणजे म्हज्या पुर्वजांनी घडलेलें आनी तेंच हांवें आपणायलें एज आय ग्रो अप विथ माय कम्युनिटी वेदर हिंदू कॅथलीक मुस्लीम हूएवर इन गोवा क्रिएट गोंयकारपण आनी हे गोंयकारांक परत म्हाका प्रश्न मनान पडटा तोच पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां आमचें राज्य केलें विशेषता आमचो जो पळय पोन्नो पळय हें आहा पोन्नो पळय जो गोंयचो भाग आसा ताजेर जुन्या काबिजादी म्हणटा ताका सो थंय जी पळय कितें कल्चर पळय जें डेवलप जालें हें म्हणटा दीस वॉज रेजिस्टींग द पोर्तुगीज रिजीम रेजिस्टींग द पोर्तुगीज हांव तेंच म्हणूंक सोदतां हय तें आनी दुसरें सी द होल पॉयंट इज गोवन्नेस वी कॅनॉट क्लेम दॅट सी इट इज समवेअर इन बिटवीन हय इट इज नॉट लेट्स से इंडियन in the fullest sense, yes, and also Portuguese in its full terms. Yes, it is somewhere in between. Okay, and in betweenness is very very important. This is hybridizing. Yes, this is where again Homi Baba talks about hybridizing. I have hybridized. I have not really imitated the colonizer. I have become something else. Yes, I am not really, as a Goan, we are in between people. And in between people, therefore we have definite identity. We cannot, आमचे ओपिनियन पूल ताचेर दवरलो की आयडेंटिटी तूं परत म्हणटा वेगळेपण हें पळय जें कितें आयडेंटिटी पळय गोंयची आहा ती पोर्तुगीज इन्फ्लुएन्साक लागून जालें ना नाजाल्यार आमी कितें तर आमी शेजारचे जे पळय कितें सावंतवाडी आनी कुडाळ बिडाळ आहा कोकण तांचे आनी आमचे जाल्यार डिफरन्स कितें पोर्तुगीज जरी येवंक आशिल्ले I admit that. That's why we are in between म्हणटा हांव. It is never closed. We were never, see, one important issue we must understand, our decoloniality and decoloniality, let's say, of Hindutva. Yes. Decoloniality of Hindutva is आमचे पुर्तुगेजान कोणे शेक केलो ब्रिटिशान they ruled over us and what they did we have lost something in the past. Yes. There is a past that is lost. Correct. So therefore I need to lose all my life recovering what has been lost. In this case of Goans, we don't have that much tension that something has been lost in the past. Okay. What we have done with colonization, we are taking forward. बरें We are giving a future. हो तुजो मुद्दा हांवें घेतलो अशें धरया पूण देन टीबी कुन्ना कडेन तूं कसो पळयता डिकॉलोनायझेशन ऑफ गोवन्स टीबी कुन्नाचेर म्हजो एक चॅप्टर आसा व्हेरी नायस सो हांवें आमी हेका लायली टीबी कुन्नाचेर म्हजी टिका आहा ओके म्हजी 2 पुस्तकां आहा गोंयकारपणाचेर दोनूय हेचेर म्हजी टिका आहा ती टीबी कुन्नाचेर हय म्हणजे एक्सेप्ट वॉट ही सेज एज वेल एज क्वेश्चन वॉट ही सेज येस
फर्स्ट ऑफ ऑल सो टिबिकुना म्हणटा डिनॅशनलायझेशन ऑफ ऑल गोवन्स येस बाय पोर्चुगीज. येस He brings our idea of nationalization, Yes. which is born in the 19th century, करेक्ट. and imposes on us. And ते फास्केंतल्यान त्या आरशांतल्यान आमकां पळयता. पळयता. आतां he failed to see, Yeah. that we have Goanized ourselves. आमचे गोंयकारपण तेणें विसरलो तो. This is where I have problem with. सो तूं म्हणटा की आमचें गोंयकारपण नॅशनलायझेशना परत व्हडलें. व्हडलें. ओ म्हाका So तरी this is a new व्हडलें. point. Yeah, nice. म्हाका तें व्हरतें कित्याक हांव आय एम नॉट एंटी नॅशनल. आमचें नेशन इम्पॉर्टंट. Yeah. पण हांव ह्या नेशनाचे विविध डायवर्सिटीन गोंयकारपणूय तितलेंच जोडटा, तितलेंच व्हडटें, तितलेंच इंडियन गरीब जाता इंडिया इफ गोंयकारपण इरेज जाता. सो गोंयकारपण आमचे डायवर्सिटीचे केदें व्हडलें. आय मे से इट इज अ पर्ल ऑन द Yes. एक बरें पर्ल माथ्यार आमच्या आवयच्या. हय. हें गोंयकारपण तर आमी सांडलें जाल्यार इतलें तरी इंडिया गरीब जावपाचें. देखून तूं गोंयकारपण म्हणटा तें अशें की राखपाचें. तूं म्हणटा आमचे पळय जो कितें भारत देश आहा ताजें नेहरूनी तशें म्हणलें न्ही. गोंयकारपण म्हळ्यार आमचें बरें एक कळ्ळें तुका एक आमचे पळय पोलार पळय ती खळी पडटा तशें तितलें सोबीत काय आमचें तें गोंयकारपण म्हणून ताणेंय म्हणलें न्ही गोंयाक आमी ओपिनियन पोल दिवया तांकां वोटींग करपाचो रायट दिवया ते खंय वचपाचें कारण तांकां एक वेगळी संस्कृती आसा. दॅट्स वॉट ताका आमी गोंयकारपण म्हणटाय. सारकें. आमचें हें वेगळेपण आहा आनी हें वेगळेपण इज नॉट टू डू विथ द पास्ट. इट इज समथींग दॅट इज रिजिलियंट. आमी एडॅप्ट जाता. आमकां दूख आहा तें आमी घेता फुडें येता. वी हॅव नो फायट with time. Have you noticed that? आमचे सुसेगादपण म्हणून कितें? We are not fighting with time. We are not running with time. We are not racing against time. आमी सार इतले We फुलफील embrace time. आमी इतले फुलफील आसात आमी इतले भरिल्लो कोळसो कशे आहात की आमकां बरें सुशेगादपणान आमकां जीवन सारप म्हळ्यार आमचें गोंयकारपण. We are not. बरें म्हाका आतां पळय सुशेगाद आमचे गोंयकारपणान खूब पयलू आहात खूब ताचे तास आहात. एक लँग्वेज येता एक आमची संस्कृती येता एक आमचो भेस येता एक आमचें जेवण येता. तूं हातून भितर सगळ्यान गोंयकारपण सर्वश्रेश्ठ कितें म्हणटा? सगळ्यो गोंयकारपणाच्यो दिका आहाय न्हू पार्ट्स or aspects, they are very, very important. I don't like, even in my writings, you will not find me hierarchizing. Okay. I like to look at it on a vertical, not on a vertical scale, but a horizontal scale. Okay. Horizontal scale पळयता हांव तेन्ना सगळ्यांक वर्टिकल केलें न्हू हो वयलो तो दुसरो तो तिसरो वयर सकयल जाता. आतां when we look at it on a horizontal scale, we are walking together, we are growing together, we are living together. The embrace is big. And ह्या पासत I like to put everything as equal. Even my जेवण काडलें आनी कितें केलें जाल्यार कितें तरी गोंयकाराक गाव जाता. म्हजी कोंकणी भास मातशें दुसरे भाशेन केली आनी कितें केली जाल्यार इल्लें तरी दूख जाता. सो इन माय बूक ह्या बुकान पयलो पार्ट आहा 3 भाग आहात. फर्स्ट पार्ट इज टॉकिंग अबाउट गोवन्नेस. Yes. And describing it, thinking it in dialogue with decolonial theories. Yes. जो theories निर्माण जाल्यो आणि decolonial life has come in different societies. Correct. Even us in India we have Hindutva, which is a decolonial option. Yes. We can have other options, and Goan-ness is another option. Right. So under decolonial life, we have others also across Argentina. They want to go to their primeval, colonized, Yes. glorified life. Yes. So then I am also contesting that. Okay. What I am trying to present, Goenkarpon is something that is not returning to a past to give a future to that lost past. Goenkarpon is a forward thrust. O मुखार वयता. तुका म्हज्या क्वेश्चनाक तुवें जाप दिलो ना. म्हाका जाय तूं खंयचे आमी पळय 4-5 पळय एलिमेंट्स घेतात गोंयकारपणाचे तातूंत पयली येता लँग्वेज तुज्या हातून. हांव तेंच सांगना न्हू. आय डोंट पुट इट ऑन हायरार्की. Okay. If you want, I will talk about language. I did speak about language in this Okay. book. I have 7 chapters only on Konkani. Okay. 7 chapters. And how Konkani आमी मातशे गरीब केली गोंयांत आनी ताचे लागून गोंयकारपणूय गरीब जालें. सी म्हज्यान कोण कोंकणी उलोवपाक जायना. कोंकणी उलयतलो तोंड इतलें बंद करूंक जाय जिबेक म्हजे दांत लागोंक जाय आनी सुस्कार करूंक जाय. सो देर इज फोनॉलॉजी. वेर इज द फोनॉलॉजी? आमी फकत स्क्रिप्टॉलॉजी घेवन बसले
आमी कोंकणीक स्क्रिप्टोसेंट्रीक थिंकींग केलें. कोंकणी म्हणल्यार एक स्क्रिप्ट जाली. न्ही पूण बरोबर आमकां पोर्तुगेजांनी रोमी दिली न्ही, आमकां पोर्तुगेजांनी माफ कर, आमकां पोर्तुगेजांनी रोमी दिली. आमची निजाची देवनागरी सांबाळप, तें फाटलें वजें काडून पेल्यान घालप, हें कर्तव्य नाशिल्लें, ही लागणूक नाशिल्ली आमची. सी ते हांगा गोंयान भितर रोमी, कर्नाटकान ते कानडी घेवन गेल्यात. दीस इज पास्ट. आमी जर मुखार वतले जाल्यार आमी देवनागरी घेवन मुखार वचपाक जाय आशिल्लें. हें तुमकां दिसना? म्हाका तशें दिसना. बरें सांगता. ओके सी आय एम फॉर प्लुरालिटी ऑफ कोंकणी. ओके And see why? Because I am looking for a loss ओके of the future, not of the past. Huh? Yes. Suppose Devanagari is only one language, script. हय Then what happens? हय There are many people who go away from Konkani. ना पूण त्या आतां पासून गेल्या सगळ्यांक सांगाता की ना पूण आतांय गेल्या आतां जेन्ना हें पळय इंग्लीश जाय म्हणजे पळय एज्युटेशन चलतालें तातूंत मेजॉरिटी कॅथलिक्स आशिल्ले. सो हें जें पळय कितें आमचें पळय जें वजें आहा न्ही, कोंकणी सोडून दिलें आमच्या लोकांनी. कोंकणी आमचे हांव फक्त कॅथलिकांक दोश दिना, तितल्याच संख्येन हिंदूय आसात. सो हें जें पळय कितें गोंयकारपणाचें हें मेन तत्व जर आमी मानलें, तूं म्हणटा हॉरिझॉन्टल जाय कितेंय सोड, No, my way of putting it is मेन horizontal तत्व state. भाशा जर मानली आनी तें जर आमी सगळें सोडून दिलें जाल्यार फुडें वचपाचें कशें आमी? No, I am very optimistic. See, the more we are fundamentalist to one script. See, my contestation of scriptocentrism is linguistics. आम्ही कोंकणी गरीब करता आणि गोंयकारपणूय गरीब जाता. Our research is not just literature. Our research has to be on phonology. हांव तुका 3 शास्त्रां सांगता. लिंग्विस्टिक्स, हय ओके, पयलें हांव फॉनिक्स. हय म्हजो आवाज आतां कोंकणी उलयता तो हांवें म्हणलें आमी प्रार्थना करची. आमी प्रार्थना करची, हांव बेंगोली उलयलो, तुका कळटा. देर आर ऑर्डर ऑफ सावंड्स वे कोंकणी बिलोंग्स. करेक्ट. तो अभ्यास नाका, तो जायो. आमी तर स्क्रिप्टूच घेवन बसलीं मातशें. दुसरें आहा मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी म्हणजे तेज्या मॉर्फोलॉजी मीन्स सावंड मेकिंग वर्ड्स. येस. साउंड्स देन बिकम वर्ड्स. तो कोंकणीची उतरां वेगळी आहाय, बेंगोली वेगळी, मराठी वेगळी, पूण आवाज शास्त्रांत भितर आहाय. पूण आतां मॉर्फोलॉजी येता आनी मॉर्फोलॉजी जातोच सेमेंटिक्स येता, अर्थ येता, अर्थ जातोच ग्रामर येता, ग्रामर जातोच तुका आनीक येता कितें म्हणटा सेमियोटिक्स. सेमियोटिक्स म्हळ्यार कितें, हांव थंय ल्हान आसलो तेन्ना मरे चितोणे वचोणे वेगळे बेतूल म्हणटाले बसीक रे. कंडक्टर चितोणे वचोन तेका ग्रामर घालतून चितोणे वचोणे वेगळे बेतूल. There is no grammar. That, but still it is कोंकणी. आता कोण आनी कितें म्हणटात नुस्तें, ताल्ले, बांगडे, you know there is a special way of talking कोंकणी, and that is another science called semiotics, which ottota भास ottota beyond rules. So I have a book on बरं. आनी एक इशू आहा म्हणटा आमचें धर्मांधता. ती धर्मांता खंयची आसूं, मेनली आतां जर आमी जर म्हणलें हिंदुत्व हें हाजें पळय जें कितें प्रेशर आतां वाडटा ताजो गोंयकारपणाचेर परिणाम जाता. ताजो जाता कित्याक, पूण गोंयकारपण म्हाका दिसता एक एंटीडोट टू दॅट प्रेशर. कित्याक गोंयकारपण सगल्यांक वेगळटा. गोंयकारपण तुका हिंदू म्हणिना, म्हाका क्रिस्तांव म्हणिना, तुका आनी कोण मुस्लीम म्हणिना. गोंयकारपण embraces and Goa embraces everyone. And unfortunately Hindutva makes divisions. ह्या बसत see गोंयकारपण is not a return to the past, is very important. One that moves in the future. We have not lost the past. ओके. आनी एक क्वेश्चन आहा. अलेक्झांडर हेन हो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल रिफॉर्मर किंवा सोशल बरे तरेन तज्ञ म्हणूं येता आमी. ताणें जागोराचेर, शिवोलेचेर खास करून जागोराचेर अभ्यास केला. आनी तो म्हणटा की ताजें जें कितें मूळ तत्व आशिल्लें तें वचून आतां हळू ताजें हिंदूकरण जावपाक लागलां. विशेशता जागोर हो पयलीं एक सगळ्या धर्माच्या लोकांक सामावून घेवपी एक कला प्रकार आशिल्लो. इट वॉज ए कल्चरल इव्हेंट किंवा कल्चरल सम कायंड ऑफ ए अभिव्यक्ती. आज तो हळू जागोरिया करून देव केलो. ताका लागून जालें कितें की एक कॅथलीक घटक तातूंत पळय समरसून काम करतालो तो हळू पेल्यान वचपाक लागलो. सो हे तरेचे पळय जे हिंदुत्व जे पळय प्रेशर्स आहात ही गोंयकारपण काबार करता. कारण तो जागोर मागीर तशें जाल्यार गोंयकारपणाचो एक भाग आशिल्लो जो पन्नो जागोर सगळ्यां मदें आसलो. हय.
आमच्या एसटी लोकांचो जागोर आहा एक सारकें, पुस्तक आहा सारकें एसटी सारकें लोकांचो वेगवेगळ्या आणि जातीच्या सिओलेचो जागोर सारकें. आय हॅव सीन ते हँड्स वर्क Correct, बॉट correct. दॅट बुक म्हणजे हांव सांगूंक सोदतालो की वी हिंदूआयज करप what exists जे भाशेन नॅशनलायज आनी हिंदूआयज एक कोत्ताय थिंग मातशें आमगे चुकी जाता आनी स्लोली चुकी जावंक शकता गोंयकारपण आनी हिंदू एक वी हॅव टू रेजिस्ट ऑल दीस दीस इज imperialism of a colonizer नाका सारकें imperialism also post colonial forces नाका नाका एक्झॅक्टली आमकां imperialism तूं नाका फाटलें जें कितें घडलां तेंय बी तातूंतल्यान गोंयकारपण घडलां अशें तूं म्हणना फुडलीं पळय जी प्रेशर येवपा तातूंत एक हिंदुत्वाचो प्रेशर आयलो तोय तूं नाका म्हणटा पूण गोंयान गोंयकार उणो जायत चल्ला लोक आमचे निजाचे भुरगे भायर वतात बिकॉज ऑफ लॉट मेनी फॅक्टर्स ते भायर वतात आनी गोंयच्यान भायलो लोक गोंयान येवपा लागला आज गोंयची पॉप्युलेशन जर मूळ गोंयकारांची जर 7 लाख आसा जे खरे गोंयकार अशें मानले आमचें पॉप्युलेशन जालां जवळ जवळ 17-18 लाख म्हणजे मोर दॅन द लोकल पॉप्युलेशन सो हें गोंयकारपण उरलें खंय ताका तुवें कितें जाप सोदल्या? म्हजी जाप अशी आहा देर आर मेनी Goan-nesses येस that's why I'm saying I'm not putting any Goan-ness on hierarchy Yes. आमचे गोंयकार गोंयचे भायर गेले जाले देखून ते गोंयकार कशे जियेता देर आर ऑलवेज गोवन डेज तियात्र कोत्ता आनी कितें पूण कांता आमचो हिंदू असो करना तुमचो कॅथलीक करता आमचो हिंदू महाराष्ट्राक गेलो जाल्यार महाराष्ट्री जावपा प्रयत्न करता तें कितें हांव कोणाक दोश दिना हय सी तो एक दोन आसत पूण ओवरऑल गोंयकाराक गोंयचे भायर गेल्यार गोंय ताचे भायर वचना विच आय हॅव नोटिस्ड in many Catholics, of course, also in Hindus. Yes. It's not that ते महाराष्ट्रा गेले गडे व्हडल्या दर्यान मागीर आपूण तितूनच मिक्स जावंक शकता मनीस कसो बट आय एम नॉट सेइंग दॅट तो आमचेर अटॅक कोत्ता गोंयकारपण अशें ना द होल पॉयंट वॉट आय वॉन्टेड टू से गोंयकारपण गोंया पुरतेंच उरलोलें ना आतांच न्हय त्या पासत वी आर ऑल्सो फेसिंग तूं म्हणटालो मंगळूरान गेले मंगळूरकार जाले पूण कोंकणी उरली न्हू जेवणां उरलीं आमचेच भाशेन केरळाकय गेले आनी आपल्याला तें कोंकणी मातशें थोडे मल्याळम प्रभाव आसा पूण ते सांबाळून दवरलें गोंयकारपण ते आपल्याले उत्सव करतात ते एकठांय येतात वेगळे तरेचे आपल्याले अभिव्यक्ती थंय करतात सो तूं म्हणटा तें अजूनय भितर आनी इंट्रस्टींग आमचो वेळ सोंपत आयलो आसतना तुवें खुबशे आमचे पॉयंट उरल्यात डिस्कस करपाचे पूण तुवें एक बरो आलेख गोंयकारपणाचो घेतला पूण म्हाका बरें दिसलें कोणें तरी अभ्यास करपाक जाय तुजें वाचून घडये कांय जाण तातूंत एक क्रिटिसिजमूय बरयतले पूण एक बरी गजाल पयलेच खेपे गोंयकारपण म्हळ्यार कितें वेगळे दृश्टिकोनांतल्यान वेगवेगळे कॉलोनियल ताजे उपरांत आतां ज्या पद्दतीन गोंयकार भायर वतात आमचे मुळावे भुमी आमच्या हातांतल्यान वता ह्या सगळ्या विशयाचेर हे सगळे विशय ताजे आसतना हें पुस्तक तुजें येता आनी फुडल्या सप्तकांत ताजें आमी प्रकाशन करतात ही एक बरी गजाल आनी हांव तुका कॉंग्रेच्युलेट करता हो एक सामको एक गहन आनी कठीण विशय तुवें सोंपे पद्दतीन मांडला हां सो गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुका तुजे हांव उपकार मानता ह्या पुस्तका संदर्भात तूं चर्चा करपाक आमचे कडेन आयलो धन्यवाद धन्यवाद पळयत रावात गोमंतक टीव्ही